मुजोशीच जावप कोण आशेता आपणाकच इन्कार करूं दी कुरीस आपलो खांद्यार घेऊन तो फाटल्यान म्हज्या येरूं दी कुर्साथय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडेक कश्टा दुखां हांव कुर्साक पोटलून धरता. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आयतारा दीस ह्याच जेरुसलेमाच्या रस्त्याची धुळू जेजूच्या पांयाक लागून नजो म्हणून आपली आंग वस्त्रां रस्त्याचेर घाल जेजूक भव्य स्वागत दिल्ली हेच जेरुसलेमाची प्रजा आज जेजूच्या खांद्यार कुरीस दिवन नकला करता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत देव आमकां अशें सांगता, सोमेस्ता हुजीर निंदा आनी दगदनी तुमी भोगली आनी एक वटेन तसले कश्ट सोंसतल्याचे सांगाती तुमी जाल्यात. तर आतां तुमचें धैर्य सांडिनाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्ते इनाम जोडतल्यात. ह्या उतराच्या केसड तुजो आनी म्हजो सोमी कश्टाला. चोर लोक नकला करीत गेलो. नकला चडत वेताना जेजूचें त्राण उणें जाता आनी तो धरणीक शेवटता आनी कुर्सा पोंदा पडोवन ताच्या पांयांक सयत लागूंक अयोग्य जाल्ल्या मातयेक तो पडटा. आमच्या दिसपडत्या जिणेन तारावळ थरांच्या कुर्सा पोंदा पडोवन कोस्टोवच्या आमच्या सर भाव भयणीची बिरमत पाव. प्रत्येक तरान कोरोना म्हणल्या पिडेंत कंगाल जाल्ल्या आमच्या सर भाव भयणी पासत तांणी तांचो कुरीस भोवंक देव तांकां बळ समाधान आनी सोंसणिकाय दिवं दी म्हूण मागया. तशेंच ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडूंक तुजी कृपा वोत मागया. सुम्या काकुतामची कळ, सोम्या काकुतामची कळ. सदैव माये मागता उपकार खंयसय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. मुजोशीच जावप कोण आशेता आपणाकच इन्कार करूं दी कुरीस आपलो खांद्यार घेऊन तो फाटल्यान म्हज्या येरूं दी कुर्साथय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडेक कश्टा दुखां हांव कुर्साक पोटलून धरता.